गोंयांत दिसान दीस गुन्यांवांच्या घडणुकांनी वाड जायत आसा। फातोड्या भाटीगार मॉडेल हावसिंग बोर्ड वाठारांतल्यान एक धक्कादायक घडणूक उक्ताडार आयली। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण मशिदीच्या कांय किरकोळ वादाक लागून तिगांनी अली कलंदर शेख ह्या तरणाट्याचो खून केलो। ह्या प्रकरणात पुलिसांनी दोगांक अटक केल्या जाल्यार एकल्यान फुज्यो काडल्यो। पुलीस दुबावित आरोपीच्या मागार आसात। काय त्याचे पहिली नमाज झाली की नमाज जाऊन सगळे घर गेले। मागीर लफडे झाले, सुरी घेऊन चाकू घेऊन ते ऑपोजिट कमिटीचे येयले आणि एक कमिटी आपयले म्हणून नेहमी वयताले कमिटीचे लफडे। वर्सांनी चलता ते कमिटीचे लफडे। दर वर्ष ते कमिटी हर फ्रायडे ते कमिटी लफडे आसा। फ्रायडे पुलीस आसा, लफडे आसा, लोक हांगा थिंगाचे भायले लोक येता थिंगा लफडे करता। आयज कितें जालें, आयज तशें जालें, भायले लोक येयला तो अक्रम म्हणटा तो तेजे वांगडा आशिल्लो कोण तो ताज तो ते सगळे म्हणून ताका सुऱ्यो हाडून दिली। मजिदा भितर मारून तेका ट्रेनिंग करून सकाळी आयज सकाळी एनसी देखून बरयल्ले, पीआय देखून सांगिल्ले की अशें जावपा हा म्हणून। पुलीस देखून आशिल्ली तरी पण जालें। आनी कितें उरलां हे फकत मस्जिदीचो ताबो घेवपा लागून हय मस्जिद ताबे घेवपा लागून आमचे अंडर तुमचे अंडर म्हणून जीव गेलो म्हजो भावाचो। आणि किती पैशांचे बी किती पैशांचे बी काय ना, तेच मस्जिद अंडर तुझे अंडर आमचे अंडर। मस्जिदाचे पैशांचे लफड्याचे म्हणजे म्हाका काय खबर पुलीस तेंगा आयज पुलिसां पळोवन आपूण पुलिसां आशिल्ले दोग जाणां कितें आहले, 3-4 जाणां पुलीस आशिल्ले, त्यांचे उदीच पुलीस हे जाले, सुरी मारली। पर्सनल रायवलरी बी आशिल्ली तेंचे मदीं ना पर्सनल बी काय नाशिल्लें तेंगेले, मस्जिद कमिटीचेच लफडे। कितली जाण आशिल्ले हांवें पळोवना, हांव नाशिल्लो मस्जिद भितर, हांव नाशिल्लो। पण तुजो भाव म्हजो भाव तो हांव सदांच सांगतलो रे तेका, नाका वचना रे, हे लफडे नाका रे। आयकना जालो रे तूं म्हाजो, आयकना जालो जीव गेलो म्हजो भावाचो। आयज दनपरां नमाज काबार जातकीर हावसिंग बोर्ड भाटीकार स्कूल हावसिंग बोर्ड हांगा जी मशीद आसा ताजे भायर दोग जाणां मदीं झगडी जाली आनी ह्या लाटापटी भितर अली खानजादे ताका धारदार हत्यारान वार केलो, ताच्या पोटाक चाकू घालो आनी तातूंत भितर तो घायाळ परिस्थितीक ताका सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत काडलो। तेन्ना थंय दोतोरांनी ताका मृत घोशीत केलो। SP सिद्धांत शिरोडकर हाच्या मार्गदर्शना पुलिसांनी रोखडीच टीम फॉर्म केल्यो। फातोड्डा पुलीस इन एक्शन आयले आनी तांणी दोग जाण सस्पेक्टांक आतां पर्यंत अटक केल्ली आसा। तांची नांवां अजून मेळनात आनी तिसऱ्याक सद्याक पुलीस ताजो शोध घेतात, तिसरो जो सस्पेक्ट आसा ताजो शोध घेतात। ही सगळी कारवाय जाता म्हणल्यार हांगा हाजे जे अली मकनजादेर जे सोयरे आसात आनी ताजे सपोर्टर आसात ते हांगा जमा जाले आनी तांणी हांगा तोडफोड करपाक चालू केली। एक जो सस्पेक्ट जो मेडिकलाक हाडिल्लो ताका मारपाचो प्रयत्न केलो आनी मागीर रोखडेच पुलीस हांगा पावन तांणी फौज फाटां वाडयलो आनी तांकां कंट्रोलाक काडले। सद्या मोठ्या प्रमाणात ताचे जमाव जो आसा ताचे सपोर्टर जे आसा ते भायर जमिल्ले आसात आनी पुलीस तांकां शांत करपाचो प्रयत्न करतात। सद्या पर्यंत हांगा कोलवा मैना कुर्तरी मडगांव हांगच्यान फोर्स हाडिल्लो आसा आनी एक कंप्लीट हांगा एक छावणीचें रूप आयिल्लें आसा। पुलिसांनी एक स्विफ्ट एक्शना भितर दोग जाणांक अटक केल्ली आसा। कुर्तरेचो आमदार जो ताका हो पार्ट ताका पडटा तोय बी हांगा पाविल्लो आसा, तो घरच्याली समजूत काडपाचो प्रयत्न करता। सगळो जो हो खून जावपाचो प्रयत्न कारण म्हणजे मशिदीक जे कलेक्शन जाता ताजे वयल्यान आनी कम्युनिटीचो ताबो घेवपाक लागून ही झगडी जाली अशी सद्या पर्यंत आमकां कळटा। म्हणटकीर टी व्ही खातीर मडगांवच्यान हांव गौरव प्रभू वाळकणेकर।